केंद्रान ह्या वर्साचे पद्मश्री अवॉर्ड जाहीर केल्या आणि तातूंतलो एक गोंयांक मेळ्ळा आणि गोंयांत शिलवाडा सावयवेरें हांगासरले जे शेतकरी आसा संजय पाटील तांकां तो फावो जाल्लो आसा। हो अवॉर्ड ह्या वर्साचो गोंयांक मेळ्ळो तो एक तपस्वीक मेळ्ळा, तपस्वी शेतकरी मळा वयलो तपस्वी त्या खातीर म्हणटा की आमी तेजी जर्नी जी आहा तेजी शेतकी मळाचेर तेजो संघर्श निसर्गा कडेन, तेजो संघर्श बदलत्या क्लायमेटा कडेन, तेजो संघर्श उदका कडेन, हे सगळे संघर्श आहा तेजे बद्दल उलोवपा खातीर आमी ते अवॉर्ड जेंकां दिला तांकां मेळपाक त्यांच्या घरा त्यांच्या गांवांत हांगसर थंड वातावरणान येयल्या। संजय बाब, स्वागत तुमचे आयच्या कार्यक्रमांत। नमस्कार। सगळ्यांत पयलीं तुमकां प्रोन्नजे फॅमिली वटेच्यान ह्या पद्मश्री खातीर परबीं धन्यवाद। सगळ्यांत पयलें रिएक्शन तुमकां जेन्ना कळ्ळें हें अनाउन्स जाला म्हणून तुमचें रिएक्शन? सगळ्यांत पयलीं म्हाका आनंद जालो हेच्या खातीर की म्हणजे वैयक्तीक हेचे पेक्षा जे गोंयचे शेतीक किंवा गोंयची आमी जी गेल्या 35 वर्सां 40 वर्सां पासून जी नैसर्गिक शेतीचो प्रयोग हांगा करता ते शेतीसाठी नैसर्गिक शेतीसाठी प्रयोगासाठी जी पद्मश्री पुरस्कार मेळ्ळो त्याचे मुळे म्हाका दिसलें की गोंयांत आतां शेतीक बरे दीस येतले, नैसर्गिक शेतीक बरे दीस येतले आणि त्या खातीर ते शेतीची उदरगत जावपाचे दीस आयिल्ले आसा हे दृश्टीन म्हाका अत्यंत आनंद जाल्लो आसा। शेतकार म्हणून शेतकाराचें लायफ आमी पळयता, शेतकार म्हणून म्हाका जस्ट तुमचें आतां लायफ जाणून घेवपाक जाय, तुमच्या दिसाची सुरवात कशी जाता? म्हाजी दिसाची सुरवात हांव पहाटेचो 4:15 उठ्ठा। 4:15 उठल्या नंतर प्रातर्विधी जाल्या नंतर 1 तास म्हणजे योगा वगैरे करप आसता, त्यानंतर देवपुजा वगैरे जाल्या नंतर 7 सव्वा 7 दरम्यान हांव मोकळो जाता आणि त्यानंतर म्हाज्या भाटांत भोंवप किंवा इतर जी कामां आसप, दूध असल्यार दूध पावोवप आणि इतर जी स्प्रिंकलर लावप पाणी अशे दिसाचे जो 16, 17, 18 तास पर्यंत काम जायत आसता। रातचो सादारण सगळे आटोपून 9, 9:30 पर्यंत काम बंद करून 11 हांव न्हिदता आणि परत 4:15 हांव उठता। म्हाजो सादारण वर्साचे 365 दीस हो म्हाजो कार्यक्रम जवळ ठरलेलो आसता। ओके, आमी खुबश्यो गजाली आयकल्या, म्हणजे तुमी एग्रीकल्चरा भितर ऑर्गेनीक फार्मींग करता आसतना नव्यो नव्यो गजाली केल्यो। पयलें म्हणजे उदका खातीर आपल्याक एक सोर्स निर्माण केलो, तो दाखोवंक शकता तुमी? निश्चितपणे। तर आयडिया कशी, म्हणजे तुमकां कशें कळ्ळें की हांगासर अशे प्रकारे? 1985 पयलीं आमची हांगा अशी परिस्थिती आसली की एप्रील आणि मे हे 2 म्हयने आमी उदकासाठी आमच्या वाड्यार खंय तरी वयताले, किलोमिटर 2 किलोमिटर हे उदका फक्त पिवपाचें उदक इतलें आमकां मेळटालें, पूण बाकीच्या कपडे धुवपाक न्हांवपा खातीर आमकां अर्द किलोमिटर 1 किलोमिटर खंय तरी 2 म्हयने वयचें पडटालें। आणि जेन्ना 1986 हांव नोकरी सोडून ह्या क्षेत्रांत उतरलो तेन्ना सगळ्यांत पयलीं विचार येयलो उदकाचें कितें करप। आणि तो विचार करता करता अशें काही जाणकारा कडल्यान म्हायती मेळ्ळी की दोंगर जर पोखरले आसत, भुयारां केलीं आसत, गुंफो केल्यो आसत जाल्यार उदक मेळपाची शक्यता आसता। अशें लक्षांत येयल्या नंतर एका केरळच्या मनशाक गांठलो आणि त्याच्या सहाय्यान हांवें ही 2 भुयारां ही तयार केल्लीं आसा। आणि ही जी भुयारां आसा ही जवळ जवळ पूर्णपणे हांवें आनी त्या मनशान तयार करून 125 फूट भितर खोल वचोन ही भुयारांतल्यान उदक हाडलेलें आसा। भितर 125 फूट मनीस वचोन पोखरलेलें आसा। 125 फूट लांबी आसा ह्या भुयारांत। आणि तितूंतल्यान आमकां खावपाचें पुरतं उदक मेळपाक लागलें। ओके, पण हे खंयच्या वर्सा गेले, म्हणजे तेन्ना ती टॅक्नॉलॉजी आसली काय तुमी? तेन्ना हीच टॅक्नॉलॉजी वापरली वयताली जेन्ना बोरिंग सिस्टीम नासताली, त्यामुळे दोंगरांत भुयारां मारप आणि ही मुख्यत्वे केरळांतली पद्दत आसा की दोंगरांत भुयारां मारप आनी उदक हाडप, जाका खर्च कांयच ना, अशा प्रकारे ही भुयारां मारली वयताली। तितूंतल्यान आमकां काही प्रमाणांत उदक मेळ्ळें आणि खावपाच्या उदकाचो प्रश्न निभावलो, पूण झाडांक उदक हें कमी जातालें। त्यानंतर आमी ही जी बांय आसा ही बांय मारली। ओके, आणि बांय मारून कॉन्क्रिटीकरण ताका रिंग घातल्यो आणि ते बांयत पोंच्यान बोरिंग केलें, तिका आडवें बोरिंग केलें। ओके, अशें आडवें बोरिंग करून
त्या 2-3 वाटांनी बोरिंगा करून काही प्रमाणात उदक आमकां परत मेळ्ळें. तरी सुद्दां जाय त्या प्रमाणात खूब उदक नासतालें, पूण झाडां मरना इतलें उदक आमकां मेळपा लागलें. त्या नंतर आमी 1990-91 वॉटर हार्वेस्टिंगची कामां काही घेतलीं. बंधारे घालप, पावसाळी उदक वाडोवप, व्हाळ आसा ताका बारीक बारीक बांद घालप. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अननशीची लागवड करप. हितूंतल्यान रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुरवात जाली आनी थोडें थोडें करून उदकाची हें वाडली, सांठो वाडलो. आनी त्या नंतर आमी आनी एक हें केलो की पावसाळी उदक सांठोवपा खातीर एक मोठो वयर आमच्या दोंगराच्या माथ्यार जंय उमळ जाता थंय मोठो एक खड्डो मारलो, जितून 15-16 लाख लिटर उदक सांठोवंक शकता असो खड्डो मारलो. आनी तितूंत उदक आमी सांठोवपा लागले. आनी त्या नंतर पावसाळो गेल्या नंतर हांगा आनी एक खड्डो मारलो मोठो, जितून पावसाळी उदक हांगा सांठोवन रावतलें. आनी हें उदक पावस सोंपल्या नंतर हें उदक आमी पंपींग करून त्या वयल्या खड्ड्यांत घालता आनी थंय तें उदक सगळें जिरोन संपूर्ण दोंगरांत जिरता आनी आमकां सर्कुलेट जावन वर्सभर उदक मेळपा लागलें. आनी आतां अशें लक्षांत येयलां, जो पंप आमचो एप्रील-मे म्हयन्या 15-16 मिनटां चलतालो तो आतां 1 तास, 1.5 तास, 2 तास सुद्दां पंप चलपा लागलो. अशी आमकां ह्या वॉटर हार्वेस्टिंगांतल्यान आमकां बऱ्यापैकी ताजो फायदो जावपा लागलो. वेगवेगळे प्रकारे तुमकां उदक हार्वेस्टिंग वेगवेगळे जे कितें शक्य आसा त्या माध्यमांतल्यान आमी काम चालू केलें आनी तातूंतल्यान आमकां आतां उदकाची हें कमतरता बऱ्याच प्रमाणांत कमी जाल्ली आसा. आतां उदक आमी पळयलें एक झरो कसो येना हो सगळ्याक पाजरता हे. तेंच तर वैशिश्ट आसा रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचें. हेंच वैशिश्ट आसा. आमी जें वयर उदक पंपींग करता तें थंय 15 लाख लिटर उरप, हें उदक कायम स्वरुपी संपूर्ण दोंगराक अशें जिरता आनी तें सकल 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 व्हांवत हें जायत रावता. आनी सर्व हांवें 5-10 वर्सांच्या अनुभवांतल्यान अशें केलें की हे हितूंतल्यान 10% म्हाका हेचो फायदो जाता. आनी प्रत्येक टप्प्यार वाडो जो आसा सकयल, आमच्या सकलचो वाडो आसा 30-40 घरां आसा, ताका तांच्या बांयांक सगळ्यांक ह्या उदकाचो अशें हार्वेस्टिंग केल्ल्यान सगळ्या लोकांक हेचो बऱ्यापैकी फायदो जाता अशें म्हज्या लक्षांत आयिल्लें आसा. आनी एक गजाल आयकली, सगळे आमी आतां जॉब मेळ्ळो की शेत बी सगळें सोडून जॉबा फाटल्यान धांवता आनी मेळ्ळो जॉब तर कोण सोडपाक तयार नासता. हांवें आयकलें की तुमकां जॉब आसलो बागायतदाराचो बरो जॉब, पण तो तुमी सोडलो आनी शेती वटेन येयले. इतले धाडस कशें जालें तुमचे कडेन? हेचें कारण म्हणजे म्हाजी नैसर्गीक प्रवृत्ती आसा ही पयलीं पासून मातयेशी जुळयली आसा. ल्हानपणा पासून वयाच्या 8व्या वर्सा पासून हांव बागायतींत शेतींत काम करीत आयिल्लो मनीस. त्यामुळे एक अनुभव मेळचो अशें म्हणून हांव जॉब धरलेलो आशिल्लो. शिक्षणूय 11वी जाल्या नंतर बापायच्या आजारपणा लागून शिक्षण सोडलें आनी घरा रावलो. पूण थोडोसो ह्याच क्षेत्रांतलो अनुभव मेळचो बागायती वारांतलो म्हणून बागायतदार सोसायटींत जॉब धरलो. आनी एक 2-4 वर्सां जाल्या नंतर अशें लक्षांत आयलें की हें करच्या पेक्षा जी आमची मूळचीच जमीन आसा तितूंत काही प्रयोग कित्याक करचे न्ही अशें म्हणून हांव सर्वीस 1986 सोडली आनी फूल फ्लेज पूर्ण वेळ ह्या बागायतींत लक्ष घातलें. हांवें एक नोटीस केलें भाई, तुमी चप्पल घालनासतना बदल तुमी आख्खे तुमचे कुळागरूच चप्पल घालनासतना? हय, काय जशें जशें हें आसता त्या प्रमाण हांव दिसांतल्यान थोडो वेळ तरी किमान 1-2 तास तरी हांव चप्पला शिवाय फिरतां. तितूंतल्यान म्हाका एक्युप्रेशरींग मेळटा आनी तब्येत सुदारपाची, तब्येत बरी उरपाची म्हाका तितूंतल्यान हें मेळटा. आनी म्हाजो ना तें डायरेक्ट जमनीशी म्हाज्या भुमीशी ना तें जुळटा. तितूंत मदीं आनी मदली हें कांय इंटरफियरन्स कांय चप्पल ना, डायरेक्ट जी पृथ्वीची जी उर्जा आसा ती म्हाका हांगा डायरेक्ट म्हाका फील जाता.
तुम्ही घरानूच तशेंच कितें दवरला घरांत टायल्स बील तुमी घरांत टायल्स बी केल्या मातयेच्यो जमनी हें केल्या आनी आतां तितून आमी आमच्या 1-2 हॉलांनी वैदीक प्लास्टर म्हणून जो गायच्या शेणा पासून तयार करता तो आमी घातलेलो आसा जो लॉंग लायफ आसा आनी तेतूंतल्यान तुमकां फिलींग वेगळें येता तुमी तेजेर डायरेक्ट थंडे दिसांनी न्हिजूं शकता ज्याचें वैशिश्ट्य अशें आसा की तो गरमे दिसांनी थंड रावता आनी थंडे दिसांनी गरम रावता अशें आमी घराक प्लास्टरींगूय केल्लें आसा आनी जमनीकूय हें घातलेलें आसा हें पूर्णपणे ऑर्गेनीक आसा. तुमी सांग संजय बाई शिलवाडा सावयवेरें हांगासर तेंचे सगळे आमी एरिया पळय शिलवाडा सावयवेरें आमी आहा आनी बाई आमी ल्हान आसतना सुद्दां तुमच्या कुळागरांतल्यान जेन्ना वयताले तेन्ना पायपां घातलेलीं पळयतालीं ड्रीप इरिगेशन ते तुमी सुरवातीकूच हांगासर हाडले तेजो इम्प्लिमेंट केले उपरांत तेजो कितें फरक पडलो कुळागराक. तर मुळात उदक कमी आशिल्ल्यान जें उदक आसा तें झाडाच्या मुळाशी थेट दिवपाचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान 1991 मोठ्या प्रमाणात ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम बसोवपी हांव आसलो गोंयांत पयले खेप सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणात अशें ड्रीप इरिगेशन बसयलें आनी ताचो फायदो म्हणजे असो जालो की जें उदक जमता थोडें जरी असलें जाल्यार तें डायरेक्ट झाडाच्या मुळाशी मेळपाक लागलें आनी झाडांची मरपाचें प्रमाण आशिल्लें तें मोठ्या कमी प्रमाणांत प्रमाण कमी जालें. कल्ल्यांनी शिपयतलें उदक नासतालें म्हणटकीर ड्रीप इरिगेशनांतल्यान जें एप्रील मे म्हयन्यांत सुद्दां 1 लिटर जरी उदक असलें जाल्यार तें 1 लिटर उदक झाडाच्या मुळाशी डायरेक्ट मेळपाक लागलें हो त्याचो मोठ्या पैकी फायदो जालो. मागीर ते कंटिन्यू केले तुमी ड्रीप इरिगेशन. ड्रीप इरिगेशन कंटिन्यू केलें आनी त्याचे जोडयेक मागीर स्प्रिंकलर सिस्टमूय बसयली ज्याचे मुळे कुळागरांत एक मायक्रो क्लायमेट तयार जाता आनी जेन्ना चड उदक आसता तेन्ना म्हाका स्प्रिंकलरांनी तेजें दिवपाक मेळटा अशे दृश्टीन स्प्रिंकलर आनी ड्रीप ह्यो दोनूय गोश्टी हांवें म्हाज्या हितून बसयल्ल्यो आसा. आनी एक गजाल झाडांक सुद्दां जाग जाय आसता म्हणजे ती अशी आयडिया म्हणजे जाग नासतना उरपाक जायना ह्या कॉन्सेप्टान तुमी कुळागरांत सुद्दां म्युजीक सिस्टम लायली म्हणून. काही प्रमाणात खरें आसा तें लक्षांत अशें आयलें की भोंवता अशें लक्षांत आयलें की घराचे लागीं जीं झाडां आसता तीं बरें उत्पन्न दिता आनी जीं पयस आसता तीं तुलनेत उत्पन्न कमी दिता अशें दिसल्या नंतर मागीर काही प्रमाणात जंय शक्य आसा थंय हांव रिकॉर्डिंग करून तें हें लावपाक लागलो काही अभंग लावप काही बऱ्यो भक्तिगितां लावप अशीं हें लावपाक लागलो पूण तें सातत्यान तें करप जाल्यार ताका खर्चूय थोडोसो चड आसा पावसाळी वातावरणांत गोंयच्या वातावरणांत तें टिकप हें आसता म्हणटकीर जेन्ना आतां पावस नासता तेन्ना काही प्रमाणांत हांव तें हें करता म्युजीक सिस्टम त्या हेका बसयल्ली ना पूण जेन्ना हांव भोंवता तेन्ना म्हाज्यात हितूंतल्यान काही हें अशें झाडांशी उलोवप झाडांक सांसपप झाडा कडेन उलयता म्हणजे झाडाक जशें आमी ल्हान भुरग्याच्या फाटी वयल्यान हात फिरयल्या नंतर ताका जें फिलींग येता तशेंच आपूण झाडाक जेन्ना संपर्कांत येतात तेन्ना तेका बरी पैकी ताका तें फिलींग वेगळें येता आनी तितूंतल्यान झाडाची जी वाडपाची प्रवृत्ती आसा ती बऱ्या पैकी हें जाता. हो थोडोसो रेकीचो प्रकार आसा झाडाक स्पर्श करप आनी रेकीचो हो प्रकार जो आसा तितूंतल्यान झाड बऱ्या पैकी वाडतात अशी एक निदर्शनाक आयिल्लें आसा. म्युजीक बी लायताले म्हणटा पळय न्हू ते कसले प्रकारचे म्युजीक आसताले. मुख्यत्वे भक्ती संगीत आसतालें किंवा राम नाम जेवपासप अशा प्रकारे सौम्य हें आपलें जें भारतीय हें आसा आजून तेचेर म्हाका खूब खोलांत वचोन तें हें करपाचें आसलें कारण पुण्यांतल्या एका संगीतकारान एक बऱ्या पैकी प्रयोग करून खंयच्या झाडाक खंयचो राग लावप खंयच्या तराची पिकां हें लावप खंयचें संगीत लावप हेचेर तेणें संशोधन करून मोठ्या प्रमाणांत तेणें हें केल्लें पूण तो प्रोजेक्ट म्हाजो फुडें गेल्लो ना पूण म्हाका तें करपाचें आसलें की जलतत्वाची झाडां खंयची पृथ्वी तत्वाची ह्या तत्वाच्या हेचे प्रमाण त्या झाडाक त्या पिकाक तें संगीत लावप खंयचे राग लावप हेची सगळो हें जाल्लो आसा गोंय भारतांत पूण तेचो अजून जाय तसो प्रसार आनी हें जाल्लो ना तें हांव तितल्या मोठ्या प्रमाणांत करूंक शकलेलो ना काही छोट्या प्रमाणांत हे प्रयोग केल्ले आसा. ओके काका तुमच्या ह्या एरियेन तुमी आतां वेगळे वेगळे प्रकारची शेती केल्या तितून कसले प्रॉडक्ट तुमी काडटा आतां नवीन कितें स्टार्ट केलें पयलीं पासून कितें आसलें मागीर नवीन नवीन खंयच्यो गजाली आमची मुख्यत्वे सुपारी आनी काजू ह्यो दोनूच पिकां आसलीं काही प्रमाणांत अनस आसताली आनी हांवें आतां तितूंत वाड म्हणजे पिकांत वाड केल्ली ना वरायटींत वाड केल्ली ना पूण पिकाची जी एरिया आसा पयलीं 2 एकर कुळागरांतूच आमची सुपारी आसताली आतां जवळ 6 एकर सुपारीची झाडां लायिल्लीं आसा नारळ आसा आमचे लोकल अननस आसा काजू आसा मिरी बाकीचे पपया बनाना अशी सगळें मिक्स क्रॉपिंग हें जाल्लें आसा.
आनी अशें म्हणटा की कुळागराक एक शेत खडणे ऑर्गेनीक फार्मींग करता जाल्यार शेणखत खूब लागता आनी चडशे फॅमिलीजान पयल्या जे मेजर हें करता एग्रीकल्चर म्हणून घेता ते आपल्या वांगडा एक तेंचे गायचो गोठा तसो तुमी हें केल्लो आहा. निश्चितपणे तुमी ऑर्गेनीक तुमी आतां म्हटल्यार ऑर्गेनीक फार्मींग पूण हांव जी करता ती ऑर्गेनीक फार्मींग नासून नॅचरल फार्मींग आसा. ऑर्गेनीक फार्मींग आनी नॅचरल फार्मींग हितूंत खूब फरक आसा. फरक असो की केमिकल फार्मींग आनी ऑर्गेनीक फार्मींग ही लागीं लागीं आसा. तुमी केमिकल फार्मिंगांत केमिकल मटेरियल वापरता आनी ऑर्गेनीक फार्मिंगांत ऑर्गेनीक मटेरियल वापरता. शेतकऱ्याक हेजो फायदो कांय जायना, ताका खर्च तितलोच येता. फक्त फायदो जाता असो तो ग्राहकाक ऑर्गेनीक मटेरियल मेळटा आनी हांगा तुका केमिकल मटेरियल मेळटा आनी हितून फायदो फक्त कंपनीचो जाता. पूण आमी जी हें करता ती नैसर्गीक शेतींत भितर आमी ऑर्गेनीक मटेरियल सुद्दां भायल्यान कांयच हाडिना. फक्त एक गायच्या शेणामुताचेर जिवामृत आमी तयार करता आनी तें जिवामृत आमी आमच्या संपूर्ण एरियेक दिता. आनी गेली जवळ 2017तल्यान आसता गायत 8 वर्सां जालीं आमी भायल्यान एकाही पयशाचें खाण आनी कांयच हाडूं ना. कसलेच प्रकारचे ऑर्गेनीक ना. तुमचे ऑर्गेनीक जो आतां सगळ्याक चल्ला प्रकार तो प्रकार ना. आमी तेच्या फुडल्या हेचेर पावल्ले आसा नॅचरल फार्मींग. ओके. आनी तेचे फुडें आमची हें चल्लेली आसा की अध्यात्मीक फार्मींग. निसर्गाचे जे काही गोष्टी आसा, कॉस्मीक एनर्जी आसा, रेकी आसा, त्यानंतर मॅग्नेटीक हें आसा, अशा हेचेरूय प्रयोग करपाची आमची हें चल्लेली आसा. पूण वेळे अभावी आनी एकूच मनीस आशिल्ल्यान तें अजून शक्य जाल्लें ना. पिरॅमीड थेरपी तितून काही प्रमाणात वापरपाचो आमचो विचार आसा. म्हणटकीर कालांतरान आमी ह्या हेचेर आमचो प्रयोग आमी जर आमकां तशें मनीस मेळ्ळे जाल्यार ह्या हेचेर आमचो प्रयोग करपाची आमची तयारी आसा. कॉस्ट बी आसता? कॉस्ट काही प्रमाणात खूब असो कॉस्ट ना, काही प्रमाणात कॉस्ट येतलो तेका. पूण तुमी तें करूं शकता. पिरॅमीड थेरपी करूं शकता, रेकी थेरपी करूं शकता. आनी ह्याचो फायदो अध्यात्मीक शेती जी आमी म्हणटा कॉस्मीक एनर्जीचे, जशीं तुमची झाडां जंगलांत वाडटा तशी ही बागायती करप. जंगलांत कोण कांयच करिना तरी ती बऱ्यापैकी झाडां वाडटा. म्हणजे तो कॉन्सेप्ट लक्षांत घेवप आनी तशा प्रकारची शेती किंवा तसो प्रकारचो एक प्लॉट तयार करप आनी तितूंतल्यान शेतकऱ्याक अशें दाखोवन दिवपाचें म्हाका गोंयच्या शेतकऱ्याक आसा की हें जावं शकता, ह्यो गोश्टी जावं शकता. ज्यो आमच्या ऋषिमुनींनी पयलीं शेती प्रकार केले ते प्रकार आतांय ह्या काळांत जावं शकता अशी एक दाखोवपाची इच्छा आसा. भगवंत कशी हें दिता, यश दिता, प्रयत्न चालू आसा. पूण वेळे अभावी तें करप शक्य जायना. काही अडचणी येता, वैयक्तीक येता, संवसारीक अडचणी येता, ताका लागून ह्यो गोश्टी करप शक्य जायना सगळ्योच गोश्टी. पूण आतां नैसर्गीक शेतीच्या बाबतींत उलोवपाक लागलेल्या जर गेले आमी जाल्यार एक गाय पासून हांव 10 एकर जमीन आतां ही कवर करता. फक्त एक गाय आसा म्हाजी देशी गाय आसा सेहवाल जातीची. तिच्या शेण आनी मूत हेचे पासून जिवामृत तयार करून त्या जिवामृताचेर 10 एकर जमीन ही कवर जाल्ली आसा. आनी जिवामृत म्हणजे एक्झॅक्टली सांगता तुमकां आतां प्लांट दाखयता जिवामृताचो. तर जिवामृत म्हणजे गायचें शेण मूत, बेसन पीठ, गोड आनी वडापुंची माती अशाचें मिश्रण करप एका हेतूंत आयदनांत. ते 8 दीस दवरप, 6-7 दीस दवरप आनी त्या नंतर तें झाडाक दिवप. हें जिवामृत. हें जिवामृत म्हणजे एक कल्चर. तें तितूंतल्यान जिवाणूंची संख्या मोठ्या प्रमाणांत वाडटा आनी जमनींतल्यान जी कितें कामां आसा जी शेतकरी करता आतां पर्यंत, पारंपारीक शेती ही शेतकरी करता पूण नैसर्गीक शेती ही सगळीं कामां जिवाणू करता. ओके. म्हणून तिका नैसर्गीक शेती म्हणटा. म्हणजे ही जिवाणू करता आनी तुमकां त्या गोश्टी विशीं ह्युमन एफर्ट्स ना तितून. ह्युमन एफर्ट्स कमी ना अशें म्हणना, कमी आसा. ह्युमन एफर्ट्स कमी आसा आनी तुमचो इंटरफियरन्स जो आसा जमनींत भितर शेतींत भितर हो कमीत कमी दवरप हो नैसर्गीक शेतीचो मुख्य हें आसा. हो प्लांट तुमी म्हणटा जिवन? हय, जिवामृताचो हो जो ऑटोमॅटीक आमी प्लांट बसयला हे आमच्या कुळागराचो हार्ट आसा. हितूंतल्यान सगळ्या जी आमची उर्जा आसा ती ह्या प्लांटांतल्यान आमच्या सगळ्या बागायतीक मेळटा. कितें जाता हितून प्रोसेस? हितून प्रोसेस तुमकां दाखोवपा सारकें म्हणजे हो जो प्लांट बसयला हांवें, हो प्लांट पूर्णपणे म्हाजी एक संकल्पना. काही गोश्टी नेटाचेर सोदता मेळ्ळ्यो. ह्यो म्हाका एक फिल्टर प्लांट मेळ्ळो. ओके. फिल्टर टँक मेळ्ळो. इन बिल्ड फिल्टर आसा हो खास जिवामृत फिल्टर करपा खातीर जाता. हितून तुमी जिवामृत तयार करप, वदळ सांगलें तशें, शेण, मूत, बेसन पीठ, गोड आनी वडापुंची माती अशी हितून घालप, 7 दीस दवरप आनी दररोज सकाळ सांजची ती धवळप आनी ती 7 दीस जाल्या नंतर तें जिवामृत तयार जाता. तें जिवामृत हितून 2 प्रकारचे कंपार्टमेंट आसा आनी हितून खडी आसा ही पळया बारीक आनी मोठी. हितूंतल्यान हें फिल्टर जाता. हितूंतल्यान पासोन जाता, हें फिल्टर जाता. हांगा तेका सकयल सिस्टीम आसा. हो कॉक चालू केलो की तें फिल्टर जाल्ल्यान जिवामृत सगळें ते
टाकये भितर जमा जाता. कलेक्शन सेंटर तें आसा. ओके. आनी त्या कलेक्शन सेंटरात हो पंप बसयला. हांगासरल्यान हो जो पंप बसयला हाका 3 प्रकारची कनेक्शनां आसा. 2 प्रकारची कनेक्शन आसा. हितूंतल्यान हें डायरेक्ट हांवें म्हाजो जो उदकाचो इरिगेशनचो पंप आसा ताका हें कनेक्ट केल्लो आसा. म्हणजे जेन्ना म्हाका जिवामृत दिवपाचें आसा तेन्ना ते इरिगेशन पंप चालू करता आनी त्या नंतर हो पंप चालू केलो की उदका वांगडा जिवामृत 1:20 1 लिटर जिवामृत जाल्यार 20 लिटर उदक ह्या प्रमाणांत हें म्हाज्या सगळ्या कुळागराक भोंवत मेळटा. जावं मागीर तेंचे आमी ड्रिपांतल्यान दिवंक शकता हांव, ना जाल्यार स्प्रिंकलरांतल्यान दिवंक शकता, नाल्यार डायरेक्ट हातान म्हाका समजा जर कॉन्सन्ट्रेट दिवपाचें आसा जाल्यार हांव तशी सिस्टम दवरलेली आसा की कॉन्सन्ट्रेटूय हांव प्रत्येक झाडाक हें हांव दिवंक शकता. अशा प्रकारे हो पूर्णपणे स्वयंपूर्ण हो हाका विशेष हें कांय ना. मनुष्यबळ टेक्नॉलॉजी हाडलेली ना. टेक्नॉलॉजी हाडलेली ना. म्हाजे तकलेन हांवें बसयल्लें आसा. त्यामुळे हितून कितेंय दुरुस्ती किंवा कितें प्रॉब्लेम जाल्यार म्हाका हें करपाक सॉल्व करपाक सोंपें जाता. रिजल्ट्स मेळटा तितून. रिजल्ट्स मेळटा. त्या नंतर हो प्लांट ही टाकी म्हाका कमी पडपाक लागली म्हणून हांवें आनी 2 टाकयो ताका एटॅच केल्यो 1000 लिटराच्यो. त्यो पोंच्यान इंटरकनेक्ट आसा. आतां सिस्टीम अशी आसा की ह्या दोनूय टाकयांनी रावंड हें तयार करप, जिवामृत तयार करप आनी तें तयार जालें 6 दीस जाले की हितून सोडप पोंच्यान. हितून सोडलें की हें फिल्टर जावन थंय वयता. ही टाकी जाली की मागीर दुसरी टाकी हें करप. तो पर्यंत हे टाकये परत आनी एकदां उदक घालून 1000 लिटर घालून आनी एकदां तें करपाक मेळटा. म्हणजे एकदां जिवामृत केल्यार ते 2,000 लिटर जिवामृत एके टाकयेक 10 दिसांत तयार जाता. म्हणजे 2-2, 4,000 10 दिसांत 4,000 लिटर म्हणजे म्हयन्याक तुमचे 4 ते 12,000 लिटर पर्यंत तुमी करूंक शकता जिवामृत. आनी आज जर जिवामृताचो जर हें धरलो आसत, हांव आतां सादारण म्हाजी कॅपॅसिटी आसा गायची त्या प्रमाण 5,000 लिटर करता. म्हणजे सगळे एके गायचेर करता. आनी हे 5,000 लिटर जर समजा आज जिवामृताचो आमचो सामको कमी खर्च कॉस्ट धरता तो 10 रुपया जाल्यार 5,000 लिटराचे 50,000 लिटर 50,000 रुपया म्हाज्या एके गायचे म्हयन्याक हें तयार जाता. जो म्हणटा गाय परवडना, दूध परवडना, धंदो परवडना, तर एक गांवठी गाय पासून हांव 50,000 रुपया घडीत जाता म्हाजे. म्हणटकीर दूध हें म्हाजो बाय प्रॉडक्ट आसा. शेण आनी मूत हो म्हाजो मेन प्रॉडक्ट गाय पासून. आनी हें जेन्ना तुमी करतले तेन्ना एके गायची किंमत ही लाखांनी न्ही कोट्यांनी रुपये. हे हांवें तुमच्या 10 रुपया म्हाजो रेट सांगलो. पूण हेंच जर तुमी एमेझॉनाचेर तुमी जर सर्च केलें आसत जाल्यार 1 लिटर जिवामृत हे 230 रुपया लिटर आसात. एके गायच्या म्हयन्याचो कॉस्ट तुमी प्रोडक्शन लावंक शकता. कोट्यांनी रुपया जातले एके गायचे. जालो भाग पिकावळी पीक काडपाचो प्रोडक्शनाचो. आतां शेतकाराक जर हेची फुडली थोडीशी उरली म्हणटकीर हें जिवामृत दिल्या नंतर जो पोना गाळ उरता, दाट जें जिवामृत उरता तें कितें करता हांव. आतां आमी हांगा जे उबे आसा तेजे पोना एक म्हजी टाकी आसा, सेफ्टीक टँक आसा. ओके. ते सेफ्टीक टँक वयले कवर करून त्याचेर हो प्लांट बांदलेलो आसा. तर सेफ्टीक टँकान घरांतलें सगळें जें ड्रेन आसा म्हाजें तें तितून सोडलेलें आसा. ओके. टॉयलेट, बाथरूम, बेसीन, गोठो धुतल्या नंतर जें कितें आसा एक थेंब उदक हांव भायर खंयच सोडिना. सगळें हितून कलेक्ट जाता. ऑल वेस्ट वॉटर जें आसा वेस्ट तुमी म्हणटा, म्हाका तें वेस्ट न्ही. म्हाज्या सोने आसा. तर तें सगळें हांगा तयार जाता. आनी तें तयार जाल्या नंतर तितूंत हांव बायोगॅसाचें जें म्हाजें स्लरी आसता ती स्लरी तितून सोडटा. सिस्टमच तशी बसयल्ली आसा सगळी. ऑटोमॅटिकली तितून वयता ती. थंयच्यान ओवरफ्लो जाली की हितून वयता. प्लस हितून जें उरता दोनूय टाकयांनी म्हाजें दाट जिवामृत जाका आमी घन जिवामृत म्हणूं शकता तें तितून सोडटा. म्हणजे जें हें सगळें जें म्हाजी म्हयन्याक जवळ जवळ 15,000 लिटर उदक जें जाता तें 15 दिसांक तें सगळें त्याची क्वॉलिटी वाडटा. त्या जिवामृत घातलेल्यान तें एक बऱ्या पैकी खत तयार जाता. एज ए जिवामृतूच तयार जाता. ओके. आनी तें तयार जाल्या नंतर ही बांदता आसतनाच हांवें ताका पोना एक आउटलेट दवरलेली सगळ्या लेवलाची. ताका कॉक बसयला आनी ही टाकी भरली की तें मागीर पायपान हांव त्या सगळ्या झाडांक दीत आसता. एज ए बुस्टर डोस. ओके. जिवामृत आसात प्लस हो बुस्टर डोस म्हणजे माणसाच्या खताचो 100% वापर हांव म्हाज्या बागायती करता, जो गोंयांत कोणूच करिना. बरोबर. आम्ही फर्स्ट टाइम आयकलें अशें कितें. हय. तें संपूर्ण म्हणजे त्यामुळे म्हाका भायल्यान आनी कांयच हाडपाची गरज ना. एकही पयसो म्हाका तो पयसो सगळो म्हाजो सेव जाता. आनी अशा प्रकारे ही सगळी आत्मनिर्भर शेती म्हणटा हांव त्या खातीर की म्हाका भायल्यान कांयच हाडचें पडना. आत्मनिर्भर शेती आनी स्वावलंबी शेतकरी हो म्हाजो नारो आसा, जो सरकार दिता नारो. आत्मनिर्भर गोवा आनी स्वावलंबी स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत तो म्हाज्या हातूंत हांवें आत्मनिर्भर शेती आनी स्वयंपूर्ण शेतकरी
अशा प्रकारे जर गोंयच्या शेतकऱ्यांनी जर अशा प्रकारे हें केलें आसा जाल्यार निश्चितपणे शेती ही फायदेशीर जावंक शकता आणि हें सगळें करतना फक्त तुमकां 10% खर्च येता आणि 90% प्रॉफिट जावंक शकता तुम्ही सिस्टीम सारकी बसयली जाल्यार. ओके, पण तितलें डेडिकेशनान काम करपाक काम करपाक जाय. ही एक तपस्या आसा, ही एका दिसांतली हें तेका तुमकां आमी तपस्वी म्हणटले. ही तपस्या म्हणजे तपस्या अशें आसा की ते सातत्यान करपाक जाय. करणारे खूब आसा गोंयांत, जिवामृत वापरणारे आसा, शेती करणारे आसा, म्हाजेवन बरीं कामां करणारे आसा, म्हाजेवन बरीं पिकां घेणारे आसा. पूण जे जिवामृताचेर सातत्यान 8-10 वर्सां सातत्यान काम करपी हें कदाचित हांव पयलोच आसत किंवा आनी कोणी गोंयांत आसा जाल्यार म्हाका खबर ना अशा प्रकारे करता. काका हो जालो पीक प्रोडक्शनाचो भाग. आतां तुमकां जर तेजो मोबदलो मेळटलो जाल्यार तुमचो तो मार्केटान प्रोडक्ट खपपाक जाय. आमी ल्हान आसतना तुमकां पयला तुमी पीक काडल्या उपरांत बाणस्तारी सारक्या बाजारांत सिंगल रिटेलान तुमचे प्रोडक्ट विकतना पयला. तीच पद्दत अजून चालू आहा काय आतां ते ना? काळाच्या ओघांत काही गोष्टी बदलच्यो पडटा आणि तश्यो आमी बदललेल्यो आसा. मार्केटाची सिस्टीम सगळी बदललेली असल्या कारणान आतां आमी रिटेल विकप हें सोडलेलो आसा. ओके, तितूंत वेळूय चड वयता आणि वेळेच्या तुलनेत तशें प्रॉफिट जायना. त्यामुळे आता आमी होलसेलूच हें दिता. जे काही गोष्टी आसा ज्यो होलसेल दिता आणि काही जी फळफळावळ वगैरे आसा ती पणजी मार्केटां आमी डायरेक्ट रिटेलर थंय जे विकणारे आसा आणि तांकां दिता. म्हणजे मिडलमॅन आमी कोण दवरलेलो ना, डायरेक्ट थंयच्या रिटेलरांक आमी त्या दिता. त्यामुळे आमच्या प्रोडक्शन कॉस्टाच्या तुलनेत आमकां फायदोय बऱ्या पैकी जाता. सो बाजारांतलो वेळ जो तुमचो वयतालो तो तुमी कट मारलो. तो कट मारलेलो आसा. आतां गोंयांत आमी खुबशे पळयता काका गव्हर्मेंट स्किम्स आसता, तेजो फायदो जाता. दोन गोष्टी आसा. तुमी खंयच्या इंटेन्शनान खंयच्योय गोष्टी करता तेचेर अवलंबून आसता. सबसिडीसाठी तुमी काम करता की काम केल्या नंतर त्याची सबसिडी घेता हें म्हत्वाचें आसा. हांव सबसिडी मेळोवपाचे पूर्णपणे विरुद्ध, कित्याक ती सबसिडी न्ही, ती साबसिडी आसा. शेतकऱ्याक शिडयेन चोडोवपाचो आनी ताका सापाच्या तोंडांत दिवपाचो अशी ही सबसिडी हो असो हांव अर्थ करतां. की अशे अनेक प्रकारचे साप आसा एकूण सिस्टमीत भितर. त्यांच्या तोंडात बहुतांश शेतकरी 99% शेतकरी त्या सापाच्या तोंडात वयता, पूण शिडयेन चडलेलो तांकां उपयोग कांय जायना. पूण हांवूय सबसिडी घेतां, पूण हांव ते शिडयेन चडटां आनी त्या सापाच्या तोंडार पांय दवरून हांव फुडें गेल्लो आसा. त्यामुळे हांव त्या सापाच्या तोंडात भितर सापडना. त्यामुळे जो कितें नॅट प्रॉफीट आसा तो म्हाका डायरेक्ट म्हाका मेळटा आनी त्या शिडयांचो म्हाका उपयोग जाता. सापाचे पासून हांव म्हाजें संरक्षण करता. साप म्हणटा ते आमचेच गोंयकार सरकारी कर्मचारी आसा? ना, अजिबात न्ही. सरकारी कर्मचारी अजिबात न्ही. एकूण सिस्टमीत सगळे आसा. तितून मागीर दलाल आयले, होलसेलर आयले किंवा सरकारी हातूंतल्यान कोण हें न्ही. पूण तुमी एकूण सिस्टमींतल्यान आतां आमच्या गोंयांत सिस्टीम कमी आसा, पूण भायर जर पळयलें जाल्यार दलाल आसता. मार्केटात गेल्या नंतर त्यांच्या शिवाय तुम्ही माल विकू शकना. त्यानंतर काही इन्सेक्टिसायड कंपन्यो आसता ज्यो तुमच्या गळ्यांत सगळ्यो ह्यो गोष्टी घालता. रासायनिक खतां तयार करणारी कंपनी काही आसता. अशा प्रकारे कंपल्शन करता. ते कंपल्शन करिना, पूण तुमच्या ह्याचेर अशी एक हें करता की त्याच्या शिवाय तुम्ही शेती करूं शकना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. एकूण गेल्या अनेक वर्षांच्या हितूंतल्यान अशी सिस्टीम तयार जाल्या की ह्यो सगळ्या गोष्टी शिवाय तुम्ही शेती करूं शकना अशी एक सिस्टीम. आनी हीच आमकां तोडपाची आसा की शेतकरी हो स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर जावचो म्हणून आमी ही नैसर्गिक शेती लोकांक हें करता. ओके, आनी एक सक्सेसफूल शेती खातीर एक मॅन पॉवर जाय. जो आमी पयला तो मॅन पॉवर नाशिल्ल्यान खुबशे जाण शेता कडल्यान पयस गेले. ते तुमी कशें मॅनेज केले काय? तुमी नैसर्गिक शेतीत सगळ्यात महत्वाच्यो काही ज्यो गोष्टी मॅन पॉवर खंय लोकांक लागता याचो जर विचार केलो जाल्यार पयलीं खंडणी मारताले कुळागरांनी. ते खंडणेक बेंडकट काडटाले उपटून, ताका खर्च येतालो. मोठी मोठी नेमां मारप, आळी काडप, भायली सावळ हाडून घालप, भायलें ऑर्गेनीक मॅन्युअर हाडून घालप, अशा गोष्टींसाठी लेबर लावतालो. आमी नैसर्गिक शेती ह्यो गोष्टी सगळ्यो 100% बंद केल्यो. लेबर कॉस्ट त्यामुळे सगळो आमचो झिरो जाल्लो आसा. झिरो बजेट नॅचरल फार्मींग हो आमचो नारो आसा. झिरो बजेट नॅचरल फार्मींग हो नारो आसा. ह्यो सगळे पाडपा पुरते फक्त हार्वेस्टिंग आमकां खर्च येता जो आतां हार्वेस्टिंग. फाल्यां सुपारेचो दर अगदी 100 रुपयांचेर जरी आयलो जाल्यार म्हाका म्हाजी सुपारी परवडटा, कारण हांव 100रांतले 10 रुपयाच फक्त खर्च करता. अशें आसा. म्हणजे तुमी शेतकऱ्यान प्रोडक्शन कॉस्ट खंयचे पद्दतीन कमी जातलो हें पळोवप आनी त्या प्रमाण ह्यो गोष्टी खंयच्यो गोष्टी काटछाट करप, खंयच्यो गोष्टी वाडोवप हे शेतकऱ्यान. म्हणून हांवें वदळ म्हटलें तशें की ह्या शेतींत भितर पयलींची अशी एक हें आसली, कोणा कांय जमाना तेणें शेती करप.
4 भुरगे असले जाल्यार जाका इंजिनियर जावप जमना, जाका डॉक्टर जावप जमना, जाका शिकप जमना, ताणें शेती करप. तुम्ही एक वेगळेच एक्झाम्पल सेट ना, ही चुकीची पूर्ण आहे. शेतीत हो अत्यंत हुशार मनीस जाय. ओके. हांव हुशार आसा अशें अजिबात म्हणना, अजिबात ना, पूण हुशार मनीस जाय. कित्याक तुमकां टक्कर निसर्गाची दिवची पडटा, निसर्गान धाडलेल्या संकटाची टक्कर दिवची पडटा आनी ती दर वेळी तुमकां नवो अनुभव दिवन दिता. फाटल्या अनुभवाच्या हाचेर तुमी नव्या संकटाक तोंड दिवंक शकना. बरोबर. आयज वादळ येयलें, फुडल्या वर्सा वादळूच येतलें अशें ना, हम्म. फुडल्या वर्सा आनी खंयचें तरी संकट येतलें. म्हणजे ताका टॅकल करपी मनीस, हुशार मनीस जाय, तेन्नाच ही शेती टिकतली. आतां जाल्लें आसा हुशार मनीस सगळे ते आउटसोर्सींग जाल्लें आसा आनी जाका कांय जमना तो शेती करता, म्हणून शेतीची ही परिस्थिती जाल्ली आसा. पण एक कोणी इन्वेस्ट करपाक सोदता न्हू शेती भितर, तांकां एक कॉन्फिडन्स लेवल म्हणजे एक गॅम्बल काय दिसता की बाबा आपले सक्सेसफूल पयशे घालता सक्सेसफूल जातले काय कितें. ते कोणी जर यूथ अशें येवपाक सोदता जाल्यार तेंच्या खातीर मॅसेज कितें? एक म्हणजे ताणें त्याची वृत्ती अभ्यासू आसपा जाय सगळ्यांत पयलें. खंय कितें जें जें जाता थंय ताणें भोंवपा जाय, वचपा जाय, पळोवपा जाय, मार्गदर्शन घेवपा जाय. आमी हेचे पर्यंत गेले, खंय गुजरात पर्यंत, येवच्या अमरावती पर्यंत आमी गेले सगळ्यो गोश्टी पळोवपा खातीर, सोदपा खातीर. त्या लोकांक हांगा गोंयांत हाडले. 1996तल्यान आमी ह्याच तितून आसा. थंयच्या लोकांक हांगा हाडले, हांगा सेमिनार घेतले, नैसर्गीक शेतीचो लोकांक विशय पावयलो, हें घेतलें. थंयच्यान हें पीस सुरू जाली. पूण अशें आमी केलें. आतां सुदैवान गोंयच्या भुरग्यां खातीर भायर वचपाची गरज ना. म्हाजे सारके अनेक गोंयांत अशी नैसर्गीक शेती करपी आसा. हांव आसा, सांखळी केरी आसा, हांगा दाबाळीक आसा. ह्या लोकां कडेन वचप, पळोवप, सातत्यान अभ्यास करप आनी आपूण तितूंतल्यान स्वताचें बोडवप. हुशार मनीस जाय म्हटलो तो त्या खातीर हांवें सांगलें आनी तुवें केलें अशें न्ही. तर तितूंतल्यान आपल्याक खंयचें सूट जातलें. म्हाजी टोपोग्राफी वेगळी आसा, तुमची टोपोग्राफी वेगळी आसतली. म्हणजे खंयच्यो गोश्टी म्हाका उपयोग जातल्यो, तितून कितें बदल करप, नवी नवी टॅक्नोलॉजी येयल्या तिचो कसो उपयोग करून घेवप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी कळपा खातीर हुशार मनीस हितून पडपा जाय. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्नाच ही शेती फायदेशीर जातली, नक्कीच 100% फायदेशीर जातली. किंबहुना म्हाज्या हें आसा की हे नैसर्गीक शेतीन भितर जें नफ्याचें प्रमाण आसा तें 1000 ते 1200% आसा. 1000 ते 1200%. आज खंयच्याय धंद्यांत इतले प्रॉफिट टक्के आसा ते 20% कमिशन आसता तुमकां, पूण हितून 1200% आसा. कशें काय म्हणशी हांव 100 रुपये जेन्ना म्हाका मेळयता तेन्ना 7 ते 10 रुपयाच खर्च करता फक्त. 10 रुपया खर्च करून म्हाका 100 रुपया मेळटा. म्हणजे जवळ जवळ 1000% प्रॉफीट जालें. म्हणजे ते 10 रुपयाच कशें उरतले हें पळोवप हें नैसर्गीक शेतीचो मुख्य हें आसा, गाभा आसा. सो बॅक टू तुमचें मातशें पर्सनल लायफ, म्हणजे जॉब बी करता पळय न्हू, तेंचें कशें आहा, एक तांकां जर भोंवपाक वचून दिसलें जाल्यार एक 15 दिसाची 8 दिसाची लीव मारून तांकां वचपाक मेळटा. पण शेतकाराच्या लायफान अशें कितें आसता काय ताका आपल्या शेता कडेन सारको कनेक्ट रावता? तुमच्या लायफान अश्यो गजाली जाता? सगळ्यांत महत्वाची ही मेंटलिटी आसता. भायर वयता ते कितें पळयता, खंय तरी ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणजे खंय तरी अशें निसर्गाच्या सान्निध्यांत वयता किंवा अशें धबधबो पळयता, हें पळयता, तें पळयता, तें पळयता. खंयचोच जो ट्युरिस्ट वयता तो खंयचे बिल्डिंगो किंवा हें तें पळयना. म्हणजे कित्या खातीर वयता तो तें पळोवपाक. आमचें ऑलरेडी हें जल्मता आहा तेंच आसा, आमी तितूंकूच आसा. म्हणटकीर एखादे दीस जर म्हाका अशें दिसलें की बाबा हें एन्जॉय करपाचें आसा जाल्यार एका दिवशी तकलेर खंयचेंच टेन्शन ना घेता एज ए ट्युरिस्ट म्हणून हांव म्हाजेच बागेंत भोंवप, परकी म्हणून समजून उदक पळोवप, मातीशी झाडाशी उलोवप, झाडाशी स्पर्श करप, 4 लोकां वांगडा फॅमिलीक घेवन भोंवूंक शकता. अशा प्रकारे तुमी तुमचेच हें शेवटी भायले लोक पयशे दिवन हें पळयता आनी आमकां फुकटचें जर हें आसा जाल्यार हें सगळें सोडून भायर वचून कितें पळोवप हेतून येना. पूण जर समजा तशी कितें चान्सीस मेळ्ळे, कितें खंय सेमिनार असलो हें जाल्यार एज एट चेंज म्हणून तुमी वचूंक शकता. पूण हितून चान्सीस खूब पयस रावता शेती कडल्यान की चड कनेक्टेड रावचें पडटा आनी बांदून उरता हें सामकें. ती तुमी तुमची मेंटलिटी कशी तयार करता. हें जर तुमी हें काम म्हाका जो जन्म दिला तो देवान म्हाका हें काम करपा खातीर हें केल्लो आसा. म्हणजे हें काम देवाचें काम अशें समजून जर तुमी केलें आसत जाल्यार हितून आनंदूच मेळटा, विरंगुळूच मेळटा. हितून केन्नाच कंटाळो येना, केन्नाच हें जायना. उलट निसर्गाशी तुमी चडांत चड तुमचो कॉन्टेक्ट वाडटा निश्चितपणे. ओके, लास्ट एक सोंपोवच्या पयलीं एक मेसेज गोंयकाराक, तुमी नॅचरल फार्मिंगाची मेसेज ऑलरेडी दिल्या, तुमी एक एवॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत हो पद्मश्री मेळ्ळ्या उपरांत एक मेसेज शेतकऱ्यांक आनी पुराय गोंयकारांक वा पुराय भारताक कितें मेसेज दिवपाक सोदता? मुळात हें अशें आसा की शेती कडेन दुर्लक्ष हें फक्त गोंयांतूच जाल्लें ना, गोंयांत चड प्रमाणांत जाल्लें आसा. पूण ओवरऑल
भारतांत भितर शेती ही कनिश्ट अशें जाल्लें आसा। याचें कारण अशें आसा की तितून फायदे ह्या सगळ्या गोष्टी बद्दल सांगले त्या गोष्टी फायदोय कमी दिसान दीस जायत आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे जो नवीन तरूण आसा हितून येवपाक पळयना। पूण हांव ह्या पद्मश्री अवॉर्डाच्या निमित्तान गोंयच्या हांकां सांगूं शकता की शेती हो कनिश्ट न्ही, शेती हो अजुनूय वरिश्ठच हें आसा आनी तुमी शेतींत अशा प्रकारे तुमी तपस्या आनी काम केलें आसा जाल्यार ह्याचे सारको पद्मश्री सारको जो पयलीं एखाद्या एक्टराक किंवा हांकां मेळ्ळा तो सुद्दां पुरस्कार तुमकां मेळूंक शकता। तुम्ही दाखोवन दिले। ह्याचे हांवें कांयच करूं ना, ह्या सगळ्या देवान कोणी तरी म्हाज्या हातांत, हांव फक्त निमित्त मात्र आसा। खरोखर मना पासून सांगता की हें म्हाका, कारण म्हाका अशें दिसता की जेन्ना हांव सकाळचो उठ्ठां तेन्ना अशें दिसता की आयच्या दिसा म्हाजे कडल्यान काम हें कशें जातलें, जावंक शकना, कारण काही शारिरीक व्याधी म्हाका आशिल्ल्यान हांव ह्यो गोश्टी करूं शकना अशें म्हाका तेन्ना सकाळच्यान दिसता। पूण जेन्ना हांव न्हिदपा वेळ येता तेन्ना म्हाका जर वळून हांवें पळयलें आसत जाल्यार अशें दिसता अरे इतलें काम हांव सकाळच्यान आतां पर्यंत करूं शकलो, तर हें कोणी तरी म्हाज्या हातांतल्यान करून घेतलो अशें म्हाका तेन्ना दिसता। तेन्ना हांव तेजो खरेंच न्हिदता आसतना आनी सकाळीं उठल्या नंतर त्याचे हांव आभार पयलीं मानता की तुवें इतलो म्हाजें हें करून घेतलें म्हाज्या हातींतल्यान, म्हणून हांव हें म्हाजें काम हें कांय ना, हें कोण तरी म्हाज्या हातींतल्यान करून घेता अशें म्हाका दिसता निश्चित। बरें काका, राती लेट उसरां डिक्लेअर जालें तेजे उपरांत तुमकां विशीस खूब लोक खुबशे लोक मेळपा तितून टायम दिलो म्हणून तुमकां धन्यवाद म्हणटा। धन्यवाद।